योहाई गे आमकां तुज्या स्वरान सरकार बेतोस पाटेलो देश पिसांता सिनाकार मोडले सुवाते दुयाक वार मारे आनी आपोस आसली आमच्या पासुच्या शेतान आमच्या आमच्या तुजी कशी सकाळ जाता तशी संसारान जावं आनी आमचो सुबरो येराचे जगादी आनी तुगल्या मोक्षिता तशी आमची पासला मोगी आनी आमकां ताणे आमकां आनी आमकां तू आमची राणी विसरू नका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रोडूच्या आमची बापाचे आदी पुताचे आदी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज किरीत भाशेन लूट सायबीण आमच्या वाड्याक भेटेक आमकां आयल्या. गाळ गायनाळ आनी कोटीन ह्या वाड्याक किरीत भाशेन माये मोगाचो येवकार दिताना आंकवार मारीच्या पावलांनी आमची भावार्थाची यात्रा आमी चलोवंक आनी आमचे कुटुंब तिचेच देखीन आमी आकारूंक आमकां किरीत भाशेन तिचो आदार मागता. आमी सुर्गीच्या बापाक आनी आंकवार मारीक बराबर उलो करून आमी सगळीं बराबर एक आमच्या बापाय नामान मारी उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बरोवरी सर्वेस भोव तुजे दय आसा, वस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. वायटून दी बरे देवाची माय, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. प्रार्थुया. भोव कोनवाळ्या बापा, तुवें तुज्या पुताक आमचे मोदे धाडचे खातीर आंकवार मारयेक ह्या संवसारांत विचून काडली. आंकवार मारयाक तुज्या पुताक कुर्सार मुळी पासून सांगात दिला, तेच कुर्सार मुळी रावन तुज्या पुताक कुर्सार रावन तिका आमची समेस्ताची माय करून दिली. ती ह्या संवसाराची आनी सुर्गीची राणी जो आमकां सगळ्यांक एक देख भावार्थाच्या पावलांनी चलोवंक आनी हेच भावार्थाची यात्रा आमी सदांच मोगात आनी विस्वाशीपणान चलोवंक आमकां ती आदार दिवं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्ताचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. हे बरें करूं. Supakini, Duka
जल्म घेवन जाता प्रितीच्या बाबा भयणीनो लूट सायबिणीची इमाज आतोय तू ह्या वाड्याक पावलोली आसा। किरीत भाशेन आंकवार मारियामच्या सांगाताक आमची स्वर्गीची आवय सदांच आमची मागणी बापाक उबारता। ह्या वेळार तिचे विणवणेन आमी स्वर्गीच्या बापाक आनी आंकवार मारेक उलो करून सांगातान म्हणुया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुझी खोशी सल्लार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां ताळे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मारे कृपेन बरोरे सर्वेस तुझे न्याय आसा पुस्तकामध्ये तुझो आणि सुरवेचो जेजू भाग्यवान देवाचो न्याय आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। प्रार्थना गोकनवाड्या बापा तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत पाठोवचे खातीर आंकवार मारेक वेंचून काडली आनी आंकवार मारयेन तुज्या पुताची जबाबदारी घेवन वेगवेगळे तरेन ताका आकारणी दिवंक ती वावुरली। आपल्या पुताचें मरण पळयतना त्याच कुर्सार रावन तुझ्या पुतान तिका आमची आवय करून दिली। आयज तिच्या पावलांनी आमी चलतना आमी भावार्थाची यात्रा चलूंक तिचेच आदारान आमचे कुटुंब मोगाचे आनी विश्वासपणाचे करूंक आमकां तू शिकय। हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्ताचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन। सगळ्यांक देव बरें करूं।